नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। कामराभाट ताळगाव मुळावे सरकारी शाळेचे छप्पर कोसळ्ळे। वेळ बरो म्हणून 42 भुरगीं साल्वार। म्हयनोभर पयलींच केल्ली शाळेची तपासणी। मुरगांव प्राथमिक शाळेतल्या ल्हान चलयेचेर बलात्कार। 3 वरां उपरांत कागाळ। अनवळखी मनशान पुलीस म्हूण सांगून शाळेतल्या टॉयलेटींत केलो बलात्कार। केस क्रायम ब्रांची कडेन। शिनळगीतल्या बायलांक ब्लॅकमेल करून लैंगिक अत्याचार करपी आरोपी निलंबित पुलीस हवालदार वामन नायकाक क्रायम ब्रांचीन केली अटक। अटकपूर्व जामीन अर्ज ताणें घेतलो फाटीं। मोठो स्फोटाचो आवाज येवन वास्को घराक लागलो उजो। लाखभराचें लुकसाण। सिलिंडराचो स्फोट जावन उजो लागलो अदमास। आनी खेळा मळार राष्ट्रीय सांघिक बुद्धीबळ सर्तींत वांटो घेवपा खातीर गोंयचे चले आनी चलयांचे पंगड काडले वेचून। मुरगांवां जाली सर्त। 13 बुद्धीबळपटू सर्तींत वांटेकार। खबरो विस्तारान। कामराभाट ताळगांव एके मुळावे सरकारी शाळेचे छप्पर कोसळ्ळें। वेळ बरो म्हणून शाळेंत ते वेळार भुरगीं नाशिल्लीं। सांजवेळा सुमार 5:30 ही गजाल घडली। हे शाळेंत 42 भुरगीं शिकतात। शॉकात करपा सारकी गजाल म्हणल्यार म्हयनोभर फाटीं हे शाळेचें शिक्षण खातें आनी सर्व शिक्षा अभियानाच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शनय केल्लें। शिक्षण संचालक म्हणटा ताचो रिपोर्ट मागयला। भुरग्यांक शिकोवपाची तात्पुरती वेवस्था भाड्याचे सुवातींत करपाचें सध्या थारलां। हय केला आमी मेजर रिपेर आसा म्हणून कंप्लेन दिल्ली आनी करता जाल्यार आतां 1 म्हयन्या पयलीं येवन पळोवन गेला सगळे आनी आमचे सर्व शिक्षा अभियानाचे सुद्दां येवन सगळे पळोवन गेल्या। पावस पडटा न्ही तेन्ना पावसाचें उदक पडून ते नळांचे हेजे वयल्यान सगळें उदक गळटा आनी ते आमी सांगला सगळे। आतां ते पळोवचे पडटले तेमी खंयची आमची सेक्शन वेगळी आसात न्ही त्या सेक्शनान कितें एक्शन घेतला म्हणून आमी आतां सद्याक खूब स्कूल घेती आसात। अशी कितें ज्यो आसा पळय आतां पावस जावन गेले 1-2 म्हयने आतां आमी GSIDC थ्रू आमी करत आसात हेका रिपेरी वर्क मेजर रिपेरी मायनर रिपेरी सगळे हे स्कूल आसा का पळोवचे पडटले आमकां आतां। 72चे पयलीं तरी बांदिल्ली दिसता म्हाका शाळा बट मेंटेनन्स वायज तुमकां दिसता तशें पळय म्हाका दिसना मेंटेनन्स कितें केल्लें आसा म्हणटाचें बरें देवाचे हितून कानाचें कांय जावना आनी त्या कारणान म्हणटा कितें असलें स्ट्रक्चर आसता थंय भुरगीं शिकता ऑर कितें तरी पब्लीक वर्क जाता तें तरी मेंटेन करचें येयलें आनी आमी ब्लॉक काडले आमी पळय आनी हांगासर पडलें व्हडलें कोणाक कोण चिड्डूंक अशें कांय ना आनी आमी हांगासर येयल्या उपरांत सगळें पळयलें सगळें बिल्डींग कोण आसा बी कोण भितर कोण ना हांगासर आसा न्ही आमचें एक्चुअली ते रिपेराक काडलेलें आसा। हांव तुमकां फाल्यां सारकें डिटेल सांगूंक शकता कित्याक सगळीं आमची 30 वाडींची आसा न्ही ती ऑलरेडी आमच्या डिपार्टमेंटान रिपेराक तयार केल्या सद्या तरी आमकां कांय मेळना पूण फक्त इस्कॉल बरें हांव पळोवन गेला न्ही सारको आसलो हय प्रॉब्लेम कांयच ना म्हाका दिसता हांव नको ते पाटयो ज्यो आसता पळय बेल लोडी म्हणटाले ते कितें ते पाटयो ते लोक हें न्ही लाकूड ते कशें कितें जाल्यार कांयच समजना जाता पळय। मुरगांव एके प्राथमीक शाळेंतले ल्हान चलयेचेर सोमारा बलात्कार जाला म्हणपाची गजाल उक्ताडार आयल्या। चलयेन पुलिसांक दिले ते म्हायती प्रमाण भायल्यान आयिल्ल्या एका अनवळखी तरणाट्यान पुलीस म्हूण सांगून शाळेंतले टॉयलेटींत वचून ताचेर बलात्कार केलो। DGPन केस क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही घडणूक सकाळीं 10:30 घडली। मात शिक्षक आनी चलयेच्या बापायक कळूनय पुलीस कागाळ जाता म्हणल्यार दनपारां देड जालें। पुलीस म्हणटात इतलो वेळ त्या आरोपीक पळून वचपाक भरपूर पुरो। पालक प्रिन्सिपलाची अटक करची म्हणून मागतात।
मुरगांवां एके प्राथमीक शाळेत ही गजाल घडली. चलयेन बापूय, शिक्षक आनी पुलिसांक दिल्या ते म्हायती प्रमाण भायल्यान एक अनवळखी तरणाटो आयलो. ताणें ते चलयेक आपूण पुलीस म्हूण सांगलें आनी शाळेचे टॉयलेटींत व्हरून ताचेर बलात्कार केलो. चली 7.5 वर्साचें, दुसरेक शिकपी. सकाळीं सुमार 10:30 ही गजाल घडली. शाळेचे पयले मजल्यार टॉयलेट, त्याच मजल्यार स्टाफ रूमूय आसा. टॉयलेटींत हो प्रकार घडला म्हणपाचो दुबाव सुद्दां त्या शिक्षकाक आयलो ना. शाळेक सेक्युरिटी आसूनय तरणाटो सुशेगाद सुटलो. ते चलयेन उपरांत बरोबरच्या भुरग्यांक ही गजाल सांगली तेन्ना तांणी ती शिक्षकाक सांगली. शिक्षकांनी सुमार 11 बापायक आपोवन हाडलो, मात पुलीस कागाळ दनपारां 1:30 जाली. पुलीस महासंचालक किशन कुमारान थळाव्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक घेवन स्वता शाळेत वचून चौकशी केली. चलयेन दिल्या त्या वळखीवेल्यान पुलीस कर्म करपी त्या तरणाट्याक सगळ्याक सोदतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गजाल सकाळीं 10:30 घडिल्ली. शिक्षकांचे कानार पाविल्ली, मात पुलिसांक कळटा म्हळ्यार दनपारां 1:30 जाले. सकाळींच पुलिसांक कळिल्लें जाल्यार घडये तो तरणाटो दनपार मेरेन सांपडपाचोय अशें पुलीस म्हणटात. डीजीपीन ही केस काडून क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या. चलयेन सांगिल्ले वळखीवेल्यान क्रायम ब्रांचीचे पुलीस ते तरणाट्याक सोदतात. मात सांजे उसरा मेरेन चलयेची वैजकी चांचणी जावंक नाशिल्ली. वास्कोच्यान आमचो रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार. कोळंगुटे वाठारांत शिनळकी करपी बायलांक ब्लॅकमेल करून पयशे घेवपी आनी लैंगीक अत्याचार करपी आरोपी आनी निलंबीत पुलीस हवालदार वामन नायकाक पुलिसांनी सोमारा अटक केली. हायकोर्टांत केल्लो अटकपूर्व जामीन अर्ज फाटीं घेतले उपरांत हायकोर्टाच्या वाठारांत क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांनी वामनाक अटक केली. पुलीस शिंदळकी घुसपा गोंधळांतलो मुखेल आरोपी निलंबीत पुलीस हवालदार वामन नायकाक क्रायम ब्रांचीन सोमारा अटक केली. वामनान हायकोर्टान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. त्या खातीर तो हायकोर्टान आयिल्लो. आपणालो अर्ज फाटीं घेवन तो कोर्टा मुखार शरण आयलो. पुलीस हवालदार वामन नायकान 2010 वर्सा शिंदळकी करपी एका बायलेक धरिल्ली. त्या उपरांत तो ते बायलेक ब्लॅकमेल करपाक लागलो. जायते फावटी ताणें तिचेर लैंगीक अत्याचार केले. 2012 वर्सा त्या बायलेची पुलिसांनी सुटका केली. वामन नायक आपणाक ब्लॅकमेल करतालो अशें निवेदन त्या बायलेन कोर्टा मुखार दिले. पयशे दिवंक जाले ना जाल्यार वामन आनी ताचे सहकारी लैंगीक अत्याचार करताले. कळंगूट वाठारांत शिंदळकी करपी हेर बायलांक आनी तृतीय पंथीयांकडल्यान दुबावीत आरोपी अशेच पयशे घेतालो ही गजाल चवकशेन उक्ताडार आयिल्ली. रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रज्योत पेडणेकार, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.